भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, सगळ्या वस्तूंची शेवट लागीं पावला. देखून फावो ते पोरी प्रार्थना करचे खातीर शाणी आनी अल्प बोजवणी जायात. भोव करून तुमचे मदें व्हड प्रितीमोग सांबाळात, कित्याक प्रितीमोग खूब पातकां दामता. गुणगुण नासतना एकामेकाक भिराड दियात. कोण एकल्याक देवान खेरीत देणें दिलां, तर ह्या वेगवेगळ्या देण्याचे बरे कारभारी कशे एकामेकाची चाकरी करात. कोण उलयता जाल्यार ताणें देवाची उतरां कशीं उलोवचीं. जर कोण सेवा करता, देवान हुकूम घाल्ले परी ताणें सेवा करची. हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक व्हडवीक मेळटली. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणांच्या सासणांक. आमेन. भोव प्रितीच्या भावा भयणींनो, तांची परीक्षा जाता म्हूण अजाप जावं नाकात. हातूंत कांयच विचित्र ना, पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा, तितलीं तुमी संतोषपरी जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो, तेन्ना तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पृथ्वेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो, गाजवून सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सबाब, पृथ्वेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बदला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. सबाब, पृथ्वेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. सबाब, पृथ्वेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसुबी पृथ्वेची, नीत सगळी नीत संवसाराची. पोरसांची कोरशाक सोडटी, परमेश्वर होबले येता. सबाब, पृथ्वेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. हांवें तुमकां विचून काडल्यांत तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यांत. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उर्पोजीन बोबो मारून जेजूक वाखाणले उपरांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें आपणा भोंवती सगळें चोत्रायेन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतनायक गेलो. दुसरे दिसा बेतनायक तावन येतना ताका भूक लागली. पानांनी माटलोलें एक आंजिराचें झाड ताणें पयस तावन देखलें आनी कितेंय फळ मेळत गाय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो आंजिराचे काळ न्हय आसलो आनी ताणें आंजिराचे झाडाक म्हणलें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें,
ताचे सिसांनी आयकलें. जेरुसलाक पावतोच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकाराची चरुंगानां आनी पारवे विकतल्यांच्यो खुर्च्यो ओमटून उडयल्यो. न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान तो कितेंच हाडूंक व्हरूंक दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकून दिवन अशें म्हणलें, म्हजें घर सगळ्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतलीं. अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय, पूण तुमी ताची चोरांची धोल केल्या. हे मुखेल याज्ञिकाचे आनी धर्मशास्त्रांचे कानार पडले आनी ते कशे भाशेन ताका ना करूंक सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लोबडलो देखून ते ताका भियेताले. आनी सांज जातूच तो शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं तेवशिल्यान वेताना आंजिराचें झाड मूळ पर्यंत सुकलोलें ताणें देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापलोलें आंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण विस्वासून हे दोंगराक म्हणत, उठ आनी दर्यान वचून पड, तें ताचे सुरींक घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थोवन मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सुर्गींचो बाप तुमच्यो चुकी भोगशितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हजें घर सगळ्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण नांव पडटलें. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुसलाक पावतूच देव मंदिरांत वता. थंयसर जेजू पळयता धंदेकार आपलो वेपार विकताले घेताले ते सांपडटात आनी जेजू एकदमच रागाबोरीत जाता. कित्याक हो जागो एक मागण्याचो जागो म्हूण रागान बरोवन सगळें उमटून परतें मारता आनी सगळ्यांक भायर घालता. जेजू खूब दूख भोगता. पळोवन मनशाचीं काळजां देवा कडसून पयस गेल्यांत आनी थोड्यांनी संवसारी मन आपणायलां. जेजूचो राग चोडटा आनी सोयती करून सगळ्यांक भायर घालता. तशेंच तांकां शिटकायता, म्हजें घर सगळ्या लोकांक एक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतले. ती चोरांची दोल करूं नाकात. आधुनीक काळार थोडे देवाच्या नांवान पवित्र सोबांचेर जायतें वायट जालोलें आमी पळयता. देवाचो जागो बोश्टी लायलो आनी ओटांचेर पळयता. आमी आमच्या देव मंदिराचें वर्तेपण सांबाळूंक कसलो उपाय घेतला काय? आमी आमचे कुडीचें लेगून पवित्रपण राखपाची गरज आसा. जितले पावटी हांव देव मंदिरांत वेतां तेन्ना मर्यादेचे कपडे न्हेसोंक, तिचो मान रिस्पेत राखोंक गरज आसा. तशेंच दुसऱ्यांकूय शिटकावंक निबेल गरजेचें आसा. हांव तयार पवित्रपण सांबाळूंक, देव मंदिराचे कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचे देव मंदिराचें आनी कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक वावुरया.